कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आता आम्ही 2024 घेऊया कित्याक 2025 जस्ट आताच सुरुवात जाल्लेली आसा। सो 2024 चे फिगर घेत जाल्यार एक 365 केसेस रिपोर्टेड आसा। हे फक्त रिपोर्टेड केसेस हा, कितले तरी केसेस रिपोर्ट जायना, मागीर विड्रॉ केले वता तेंचे एफआयआर घातले सुद्धा जाल्यार ते रिपोर्ट जायना। सो 365 म्हणजे एवरेज काढत जाल्यार पर डे मिनिमम 1 ही केस रिपोर्ट जाता महिलेच्या विरुद्ध एक। आणि प्रोविजन किती आसा ह्या केसेसां खातीर ती 2015 वन स्टॉप सेंटर ह्यो स्कीम म्हटलेली की 2 नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवानी आसतले। आता हे वन स्टॉप सेंटर केल्लो कित्याक की जेन्नाय बायलांक खंयचे तरी रेप विक्टीम नाल्यार एनी वायलन्स विक्टीम ती जर तांकां अप्रोच करता वन स्टॉप सेंटरान तांकां लीगल एड, मेडिकल एड, काउन्सिलिंग सायकोलॉजिकल आनी कसले तांकां एड त्रास कितें जाता ते तांकां आपले थंय प्रोविजन मेळपाचे म्हणून। पण आता हे वन स्टॉप सेंटर फंक्शनिंगूच ना गोंयांत। विक्टिमाचे कॉम्पेन्सेशना खातीर कितें प्रोविजन केला गव्हर्नमेंटान? हांव आता मुद्दम काल बजेट सेशन जालो पास, तितून महिलेच्या संरक्षणा खातीर सेफ्टी खातीर सीएमान कसलेच प्रोविजन करूंक ना। कालचो जो बजेट पयलो जाल्यार म्हाका दिसता जे सीएमान फक्त महिलेच्या बद्दल इतलेच सांगला, लाडली लक्ष्मी स्कीम टायमार मेळटली आनी कितली वाडयतली, कितें अंगणवाडी वर्करांक कितें 1000 रुपया वाडयला। आणि आमी पळयले महिलेंचे गृह आधार स्कीम एवरी मंथली खंयच्या 10 तारखेर काय कितें मेळटले। पण हे आय वॉश कशें दिसना, हवेन विरगळणारी गोष्टी कशें दिसता। हेच्या पयलीं कितले टायमार पावलेले आसा। गृह आधार स्कीम अजून लोकांक मेळ्ळी ना, लाडली लक्ष्मी खातीर लायन्यो आसा तश्यो मेळ्ळेच ना टायमार। म्हाजें निवेदन आसा सरकारा कडेन, एक बिग अपील की सीएमान होम मिनिस्ट्री सारखी सांबाळपाची, एक बाबा विमन सेफ्टी खातीर कसले तरी एलोकेशन करपाचे फंडान। जर आमी स्मार्ट सिटी म्हटले, कॅमेराज काय खंयच इन्स्टॉल्ड ना। सो कॅमेरा सगळीकडे आम्ही मागणी करता की इन्स्टॉल्ड आसूंक जाय। वुडेड एरिया आसा ते प्रॉपर स्ट्रीट लायटिंग जावंक जाय। माझी मागणी आसा की सीएमान हितून सारको लक्ष घालचो। एक वन स्टॉप सेंटर जो आसता महिले खातीर तो पयली सारको हांगा डेव्हलप करचो गोंयांत। इवन चाइल्ड राइट कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करून अजून 10 महिने झाले, ते कॉन्स्टिट्यूट करपाचे आणि कमिशनर बेगीन अपॉइंट करपाचो। आणि मागणी आसा सीएमा कडल्यान की जर हे तांकां आता जमना, आमची तयारी आसा एक नारी न्याय आंदोलन करपाची। हे आमी आयज अनाउन्स करता। आमी ते 1st वीक ऑफ एप्रिलान घेतली, इधर एप्रिल 1st, 2nd, 3rd आमी पळयतले कितें गुढीपाडवा आसा, ईद आसा, हे सगळे दीस पळोवन आमी अनाउन्स करतले। मोस्टली आमी वी आर प्लॅनिंग इट ऑन 3rd ऑफ एप्रिल। पण आमी हे आंदोलन करतले की आमच्या हक्का खातीर आमी लढो दिवपाक, विमन सेफ्टी खातीर सीएमान घेवपाचे गरज आसा, स्ट्रिक्ट स्टेप्स घेवपाची गरज आसा।